नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परवमणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 2016 लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मंत्री तशेंच पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरातेचे निर्दोष मुक्तता तांच्या आड पुरावो नाशिल्ल्यान मेर्शेच्या विशेष न्यायालयान दिलो निकाल. जीएमआर परिस्थितीचो फायदो घेवन आक्रमकपणान करतात लॉबी, ते नौदळाचो आस्पाव करपाचो करतात यत्न. मंत्री माविन गुदिन्होचो आरोप. मजगती मंत्र्याची हालचाली पळोवन दुर्गादास कामतीन उक्तायलो दाबोळी बंद जावपाचो भंय. मुरगांवांत कोळसो नाकाच म्हणून मुरगांवच्या आमदारा सयत लोकांनी भेटयले कोळशाच्या कंपनीक निवेदन. 3 दिसां भितर कोळशाचें काम बंद करूंक ना जाल्यार कायदो घेतले हातीन, थळाव्यांची शिटकावणी. स्मार्ट मिटराचे रिडींग फायदे आनी सगळ्यो गजाली कळ्ळे उपरांत लोक स्मार्ट मिटरांक करचे नात विरोध. स्मार्ट मिटर हो केंद्र सरकाराचो निर्णय, गोंय सरकाराचो न्हय, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार. अकरा पुलीस निरीक्षकांची केली बदली. पुलीस खात्यात जारी केलो बदलेचो आदेश. मडगांव, फोंडा, कलांगूट, मायणा, कुडतरी, साळगांव ह्या पुलीस स्टेशनांचो आसा आस्पाव. पणजे महानगरपालिका वेंचणुके खातीर प्रभागांच्या आरक्षणाची घोषणा जाली मंगळारा. आरक्षणाक लागून कांय दिग्गजांच्यो पडल्यात विकेटी. कांय नगरसेवकांची जातली घर वापसी पातळ्या पणजेत वावडी. आणि आता खबरो विस्तारात. 2016 वर्साच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पणजेचे भाजप आमदार बाबूश मोन्सेरात हांचे आड पुरावो नाशिल्ल्यान मेर्शेच्या विशेष न्यायालयान निरपराधी तांकां थारयल्ले आसा. सुमार 10 वर्सां ही केस चालू आशिल्ली. निमणे न्यायालयान दोनूय पक्षांनी दिल्लो युक्तिवाद आनी पुरावे पळयले उपरांत मोन्सेरात हांच्या वटेन निकाल दिलेलो आसा. मजगती फाटल्या कांय वर्सांत ह्या आरोपांक लागून खूब त्रास सोंसचे पडले, पूण भारतीय न्याय वेवस्थेचेर म्हजो पुराय विश्वास आशिल्लो अशें मत मंत्री बाबूश मोन्सेरातान उक्तायलें. 2016 वर्सा एका अल्पवयीन चलयेच्या आवयन ताका बाबूश मोन्सेराताक विकले असो आरोप केल्लो. तशेंच न्हिदेची गोळी दिवन ताचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचोय आरोप केल्लो. तेन्ना बाबूश सांताक्रूज वाठारांतलो आमदार आशिल्लो. ह्या प्रकरणात गोंय पुलिसांनी बाबूशा आड IPCचे कलम 376 आनी पोकोसो कायद्या खाला केस नोंद करून ताका अटक केल्ली. उपरांत जामिनाचेर ताची सुटकाय जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात सुमार 40 साक्षीदारांची गवाय नोंद केल्ली. तशेंच पुलिसांनी 250 पानांचे आरोपपत्र दाखल केल्ले. चवकशे वेळ अल्पवयीन चली 16 वर्सां वयर आशिल्ल्याचे मुखार आयले. उपरांत गोवा चिल्ड्रन एक्टान कांय कलम काडून उडयले, पूण पोकोसो खाला ही केस चालूच उरली. सुमार 10 वर्सां ही केस न्यायालयात सुरू आशिल्ली. निमाणे न्यायालयान दोनूय पक्षांनी केलो युक्तिवादान पुरावे पळयल्या उपरांत मोन्सेरात हांकां निर्दोष मुक्तता दिली. कितें जाल्लें 10 वर्सां पयलीं हे रेप केस घाल्ली ताचेर, आनी ती कितें आसा, विक्टिमान 6 स्टेटमेंट वेगळे वेगळे दिल्ले. ईच स्टेटमेंट आसा तो कॉन्ट्रडिक्टेड द अदर स्टेटमेंट. पयलें म्हणलें ताणें कितें डिटेल्स ऑफ दॅट केसी, ते पयलें आपूण ताज्या घरा गेल्लें 6 वरांचेर, आपल्याक कितें पिवपाक आनी खावपाक दिलें. आपूण 6 वरांचेर अनकॉन्शियस जालें. दुसऱ्या दिसा आपल्याक सकाळीं 11 वरांचेर कॉन्शियसनस आयलें. मागीर ते तांच्यांनी कॉन्शियसनस म्हणल्यार तांच्यांनी मोबायल चॅक केलो. तर ताजो पिरियड कितें आशिल्लो, शी कुडंट गीव अ पर्टिक्युलर डेट. तिणें कितें सांगलें, आपल्याक मार्च टील एप्रील म्हणजे 61 डेज जाले. 61 डेजान ते खंयच डेट सांगिनाशिल्ले. इट इज बिटवीन मार्च टू एप्रील, विच इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड. मागीर कितें जालें, तांच्यांनी सगळे 1-2 म्हयन्याचे मोबायल चॅक केले. कारण अनकॉन्शियस मनीस आसा पळय, तो कॉल करूंक शकना, कॉल रिसीव करूंक शकना, मॅसेजी करूंक शकना. एवरी फूल पिरियडाक पुलिसांक मॅसेजी, इनकमींग कॉल, आउट गोईंग कॉल रातचे मेळ्ळे. मागीर ते म्हणाले कितें, आपल्याक मागीर 11 वरांचेर सकाळीं शुद्धी आयली. शुद्धी येतकूच मागीर ते कोण जोकिनाच्या घरा गेले. जोकिनाच्या घरा ते सांगतात एज पर इन्व्हेस्टिगेशन फ्रेंडाच्या घरा गेले आनी ते मागीर 7 पावले म्हूण थंय. सगळे कडेन टायमींग कॉन्ट्रॅडिक्ट जाता. मागीर सगळें कॉन्ट्रॅडिक्शन ताका विचारतकूच ते म्हणाले ही गजाल घडूंकूच ना. लास्टाक तूं पयलें एक सांगता आपूण अनकॉन्शियस, मागीर सबसिक्वंटली स्टेटमेंट आनीक 3 दिता की ना आपूण शुद्धीर आशिल्लें, आपुणूच वयर गेलें. मागीर तिसरें ताका विचारलें हे सगळें पयलें कशें सांगलें. देन शी सेड आय एम फ्रेंड, आपल्याक भायर सुटपाचें आशिल्लें आपणा घराच्या. तर आपण ही स्टोरी तयार केली ते सिरियल्स पळोवन.
मजगती फाटल्या कांय वर्सांत ह्या आरोपाक लागून खूब त्रास सोंसचे पडले, पूण भारतीय न्याय वेवस्थेचेर म्हजो पुराय विश्वास आशिल्लो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. First of all, I would like to say I had full faith in the judiciary of our country. Secondly, I have been acquitted of all the allegations made against me by the Honorable District Court. It's been a long wait. It's been 10 years. How each day I have suffered, I know. I would like to thank my family, my friends, and my supporters who stood by me in this difficult time. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोपा विमानतळाचेर प्रवाशांचो व्हडलो वांटो महाराष्ट्रांतल्यान येता जाल्यार दाबोळी विमानतळाच्या फुडारा विशीं प्रस्न उपरासपाक लागल्यात. GMR कडल्यान आक्रमक लॉबिंग चलता असो गंभीर आरोप मंत्री माविन गुदिन्होन केला. नौदळाकूय ह्या वादांत ओडून व्हरतात असोय दावो मंत्र्यान केला. मजगतीं दाबोळी विमानतळ बंद जावपाचो भंय गोवा फोर्डाच्या दुर्गादास कामतीन उक्तायला. गोंयच्या दोनूय विमानतळा भोंवतणी राजकारण परत एक फावट तापत आसा. सध्या मोपा विमानतळार 70% महाराष्ट्रांतल्यान आनी 30% थळाव्या गोंयकार लोकसंख्येंतल्यान येरादारी चलता. चड प्रवासी आकर्शीत करप म्हत्वाचें आसलें तरी हे दाबोळी विमानतळाच्या मोलान येवंक फावना. GMR परिस्थितीचो फायदो घेवन खूब आक्रमकपणान लॉबी करता. खरें म्हटल्यार ते नौदलाचो आस्पाव करपाचो यत्न करतात. ही एक GMRची युक्ती आसा असो आरोप मंत्री माविनान केलो. GMR taking advantage of the situation is lobbying very hard. In fact, they are trying to take the Navy on their side, and they are trying to tell through the mouths of naval chief and other people that we need it for defense, that airport. So GMR This is a trick being played by GMR, and I know this, and I know this is happening. That's why I am saying. That's why we are working very hard, because it is a commitment we have given to the people of Goa. Whether it is previous government, whether it is our government, that is the BJP government, we have given a commitment and we have to live up to that commitment. मजगती गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें दाबोळे विमानतळ बंद करपाची शक्यताय आसा असो प्रस्न विधानसभेत मांडिल्लो. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दाबोळे चालूच उरतलो अशें आश्वासन दिल्लें. पूण उपरांत येरादारी मंत्र्याची हालचाली आनी विधानां पळयल्यार दाबोळे विमानतळ बंद करपाचे दिकेन पावलां उबारतात काय असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादासान केलो. तशेंच अशें फुडाराक घडल्यार दक्षिणेंतल्या सगळ्या वेवसायिकांक चड मार बसतलो असोय हुस्को उक्तायलो. 16 जानेवारी 2026 सांजे 7:30 वरांचेर विधानसभेच्या पठाराचेर आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसायान एक रिव्हील केल्लें. कितें म्हणून की आमकां सारके सोर्सांतल्यान कळ्ळां एट अ व्हेरी हायेस्ट लेवल की GMR जी आहा हाणें कोणा तरी एकट्या रिटायर्ड सर्विंग एडमिरला कोणा तरी धरला आनी एक फायल मूव जाल्या की दाबोळे एअरपोर्ट फूल फ्लॅज नेव्ही खातीर दवरचो, जेणे करून सगळे ऑपरेशन्स जे आसात सिव्हिल ऑपरेशन हे सगळे हांगा शिफ्ट जातले खंय मोपा. हे आमी विधानसभा पठाराचेर आमचे अध्यक्ष आनी विजय बाबू सरदेसायान 16 जानेवारीक एक्सपोज केल्ले. ताच्या नंतर त्या वेळे नंतर उलयताले मान्य ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे थंयचे स्थानीक आमदार आसा दाबोळेचे उठून सांगले की तूं उलयता ते सारके. मान्य मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की डिफेन्स मिनिस्टरान सांगला की दाबोळे म्हणतो बंद जावचो ना. इतले आसतना मंत्री सरकारान मंत्रीच राज्यसभेच्या खासदारा बरोबर काल परते दिल्ली मेळ्ळे आनी हातून एक स्पश्ट जाता की मंत्री स्वता पॅनिक मोडार आहा. म्हणजे कितें तरी हाजे भयंकर मुखार घडला ह्या प्रकरणात. नाजाल्यार मंत्री सुद्धा स्वता इतलो हातपाय धरचो नाशिल्लो ह्या बाबतींत. सो हातून एक स्पश्ट जाता की बाब विजय सरदेसायान जे सांगिल्ले की साऊथ गोवा जो दाबोळे एअरपोर्ट आहा हो बंद करपाचो एक षडयंत्र चालू आहा विच वील हिट द इकॉनॉमी ऑफ द साऊथ गोवा, which will hit and impact the tourism in the entire South Goa belt. हे करूंक दिवंक जायना. हांगा जर डबल इंजिन सरकार आसतना जर एश्युरन्साचे दिता ऑन द फ्लोर ऑफ जर ताजेर जर पाळपाचें जर हे जायना कितें डिसिजन जायना तेन्ना ही एक दुर्दैवाची गजाल आसा. आनी हातून आतां मंत्री स्वता येवन आतां जेन्ना आमी जे आमच्या अध्यक्षान जे सांगिल्ले GMR हे करूंक सोदता म्हणून ताजे तो एन्डोर्स करता आनी पॅनीक मोडार वचून सारको सांगता विच समथींग सिरियस इज गोईंग ऑन and there is a serious move to shut down Daboli. I think it is time for everyone to stand united to protect Daboli. कारण ना जाल्यार दक्षिण गोंयचे जे टुरिझम आसा, दक्षिण गोंयचे इकॉनॉमी आसा ती बंद पडपाक वेळ लागची ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
मुरगांवात जावपी कोळशाचें प्रदूषण थांबोवपा खातीर मुरगांवच्या थळाव्यां सयत आमदार संकल्प आमोणकरान कोळशाच्या कंपनीक 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिलो. 3 दिसां भितर कोळशाचें काम बंद जावंक ना जाल्यार थळाव्यां सयत पोर्ट बंद उडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. ह्या प्रदूषणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. देखून थळाव्यांनी कोळशा आड मुरगांवात आंदोलन सुरू केलें. आमदार जावन 4 वर्सां जाला. लोकांनी हांगा 15 वर्सां काडली तेन्ना कोलाच्या बाबतीत काय तुलना. आता झोपी गेलेला जागा जाला आणि आयज ते म्हणटा कोल आमी काडुया. कोल केन्ना काडटलो जेन्ना तुमी लोकांनी आपल्याक सपोर्ट करूंक जाय. तुमी या आपल्याकडे तेन्ना आमी करुया. म्हणल्यार ती कितें आयती पोळी भाजून खावपाक सोदता हे चालू आसा. सो हांव तेच्या बाबतीत चड उलोवपाक उलयना. आयज आमी मेमोरंडम दिला आणि हांव तुमकां सगळ्यांक उतर दिता. मेमोरंडम दिला तेजेर हांवें मेन्शनूय केला आणि तांकां सांगलावूय. चडांत चड 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसां भितर जर हे पोल्युशन हो वास जर हे कंट्रोल करना जाल्यार हांव तुमकां सांगता जो तुमकां आयज हांवें आडयला भितर घुसपाक फुडल्या 3 दिसां भितर आमी भितर घुसतले. एज्युटेशन आमकां जेन्ना आमदारान काल आपयलो म्हणून आमी आयज येयले. खंय तरी बऱ्या कोसाक जेन्ना आमकां आमदारान आपयलो खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल ना आनी खंय तरी वास मारता. ही खरी गजाल, वास मारता. पण तो वास खंय मारता म्हणून आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिवपाक येयलेले आनी आमदारान जशें उलयले 3 दिसाचो टायम दिला. नाजाल्यार ते गेट मोडून पासून भितर वचूंक शकता बी लोकांक आमच्या घेवन. पण हांव आमच्या एज अ चेअरपर्सन हांव एक ताबडतोब एक स्पेशल मिटींग घेवन हेच्या बद्दल हांव सगळ्या कावन्सिलरांक सांगता आमी सगळे एकजूट रावन आमच्या आमदारांक आनी आमच्या दोगांय बाकीच्या एमएलएंक, कित्याक एमएलए म्हाका तिगूय लागता, पूण सगळ्यांक घेवन तर आमी एज्युटेट केले जाल्यार खंय तरी हेची सुटका जातली. कळ्ळें न्हू. खंयच्याच जाग्याचेर आमी पॉलिटिक्स करूं नाका. आमी सगळे एकत्र रावया. कोणी असो तो ताका सपोर्ट करुया. इलेक्शनाचे हें पळय नाका. इलेक्शनां येतले वयतले. हांवें आतांच सांगलां आमी सगळे एकठांय रावया आनी हें जेन्ना कोल पोल्युशन जेन्ना आमचें कंट्रोल जातलें तेन्ना आमकां खंय तरी लोकांक तरी बाबा बरी साथ दिवपाक मेळटली. कोल पोल्युशन जाता कारणाक लागून आमी हांगा मेमोरंडम दिवपाक येयलेले आसा आनी हे मेमोरंडम दिवपाक लागून आमकां आमच्या मुरगांवच्या आमदारान स्पेशली इन्वायट केले. म्हाका चेअरपर्सनाक आनी कावन्सिलराक इन्वायट केले म्हणून आमी हांगा येयले आनी मेमोरंडम आमी ताका दिवपाक येयलेले आसा. आयज आमी ज्या फोर्सान येयलेले आसा त्या फोर्सान तुमकां पळोवंक शकता की आमी एनी टायम फोडून भितर वचूंक शकतले. भितर तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी गार्ड बी दवरलेले आसा, काडून दवरलेले आसा. पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव ह्या मेमोरंडमान ह्या एज्युकेशनान ते क्लियर 3 दीस दिल्लेले आसा. क्लियर 3 दिसान समज जायना जाल्यार 3ऱ्या दिसा आमी हांगा सगळ्यांनी येतले. आनी तुमच्या माध्यमांतसून हांव आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता जे कालूय जे कोणी प्रोटेस्ट केलेलो तेंच्यांनी हांगा येवपाचो आनी हेका आमी स्वतावन वचून बंद करपाक जाय. रिक्वेस्ट करता तुमी जॉयन जायात. तांणी एक मेमोरंडम सबमीट केला अडानी कंपनीक आनी दे हॅव गिवन अ डेडलायन ऑफ 3 days टायम. आनी एज अ गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तांणी आमकांय एक मेमोरंडम सबमीट केला. तो आमी वी वील फॉरवर्ड इट टू अवर हायर ऑथॉरिटीज. स्मार्ट मिटर गोंयांत खंयच बसोवंक ना म्हणून ताका विरोध जाता. स्मार्ट मिटर बसयल्या उपरांत मिटर रिडींग, ताचे फायदे आनी सगळ्यो गजाली लोकांक कळ्ळे उपरांत लोक स्मार्ट मिटरांक विरोध करचे नात अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. स्मार्ट मिटर आतां सरकारी कार्यालय, उद्देगीक वाठारांत सुरू जाल्लेले आसा. ताच्या उपरांत घरगुती वापरा खातीर सुरू करतले. सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. स्मार्ट मिटर हो केंद्र सरकाराचो निर्णय आसा, गोंय सरकाराचो न्हय अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. स्मार्ट मिटर गोंयांत खंयच बसोवना म्हणून ओपन जाता. एकदम बसयले म्हणटकच ओपन जावचें ना म्हणटा तो. बसयले नंतर जेन्ना ताजो सगळे स्मार्ट मिटराचे रिडींग, स्मार्ट मिटराचे सगळे गोश्टी लोकांक कळ्ळे नंतर लोक ताका उपस्कृत चालू जाल्या. ते सगळे सरकारी ऑफिसां आनी इंडस्ट्रियल एरिया. त्या नंतर आमी डोमेस्टीक चालू करता. इंडस्ट्रियलिस्ट कॉपरेट करता ताका सगळे कॉपरेट करपाक जाय. हो जो डिसिजन घेतला तो गोवा गव्हर्मेंटाचो डिसिजन, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो डिसिजन. इट इज ऑल ओवर इंडिया. इफ यू वॉन्ट गुड सर्वीस then that should make some good investment in everything. Infrastructure developing in any department is very good. आता गुड सर्वीस ना सर ते आतांचे मिटर आहेत ती हांव तुका तें सांगूंक शकना. स्मार्ट मिटर हे सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी इम्प्लिमेंट केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे JERCच्या नॉर्म्स प्रमाणे आमकां ते तुमी लोकांक अवेरनेस करतले हेजे स्मार्ट मिटराचेर चालू आसा. अवेरनेस चालू आसा आनी जाय जाल्यार आमी अवेरनेस करता. पुलीस खात्यान परतून 11 पुलीस अधीक्षकांची बदली केल्या. हातूंत मडगांव, फोंडा, कलांगूट, मायणा कुडतरी
साळगांव ह्या पुलीस स्टेशनांचो आस्पाव आसा. पुलीस खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केला. जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण पुलीस निरीक्षक अरुण गावस देसाय हांची मडगांव पुलीस स्टेशनात, कपिल नायक हांची मायना कुडतरी, लक्षी आमोणकर हांची कालांगूट पुलीस स्टेशनात, मोहन गावडे हांची फोंड्या पुलीस स्टेशनात जाल्यार दिनेश गडेकर हांची साळगांव पुलीस स्टेशनात बदली केल्या. पुलीस खात्यान आयज 11 पुलीस इन्स्पेक्टरांची ट्रान्सफर ऑर्डर काडलेली आसा. तितून भितर एक जी आसा ती लेडी पुलीस इन्स्पेक्टर आसा आनी 10 जे आसात ते पुलीस इन्स्पेक्टर आसात. जाल्यार आतां हे खंयचे आसात ते पळोवया आमी. अरुण गांवस देसाय हो मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनार आशिल्लो, ताका मडगांव टावन पुलीस स्टेशनार व्हेला. तसोच कपिल नायक जो ACB विजिलन्सान आशिल्लो ताका मायना कुर्तरी व्हेला. सूरज सामंत मारगांव पुलीस टावन पुलिसान आशिल्लो, ताका TC पेंजीम व्हेला. तसोच विजयनाथ कवळेकर हो पोंडा पुलीस स्टेशन आशिल्लो, ताका सेक्युरिटी युनिट पणजे व्हेला. तसोच मोहन गावडे जो सेक्युरिटी युनिट पणजे आशिल्लो ताका पोंडा पुलीस स्टेशनार व्हेला. तसोच मिलिंद भुईंबार हो जो आसा तो सालिगांव पुलीस स्टेशनार आशिल्लो, ताका पणजे हेडक्वॉर्टरान हाडला. तशेंच दिनेश गडेकर हो पेंजीम हेडक्वॉर्टरान आशिल्लो, ताका सालिगांव पुलीस स्टेशनार व्हेला. तशेंच लक्षी आमोणकर हो क्रायम ब्रांच रायबंदर आशिल्लो, ताका कलंगूट पुलीस स्टेशनार व्हेला. परेश जी नायक हो कलंगूट पुलीस स्टेशनार आशिल्लो, ताका क्रायम ब्रांचान हाडलेलो आसा. आनी तसोच नेथन डी आल्मेदा हो फातोर्डा पुलीस स्टेशनार आशिल्लो, ताका सेक्युरिटी युनिट पणजे हाडलेलो आसा. जी लेडी PI आसा ती सुवर्णा तालगांवकर, ती वुमन PSN आशिल्ली, तिका GRPन ट्रान्सफर केल्ली आसा. सो अश्यो ह्यो 11 जाणांचे बदली पुलीस इन्स्पेक्टरांच्यो जाल्ल्यो आसा. आयची ही बातमी अशी आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थिये 75 प्लॉट्स येवपाचे आसात. ह्या प्लॉट्सा वयल्यान थियेचे आजी माजी आमदारां मदीं आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण चालू जाला. मजगतीं हे प्लॉटिंग बेकायदेशीर आसून ह्या प्रकरणात संबंदीत अधिकाऱ्याक FIR नोंद करपाचे निर्देश दिल्ल्याचे नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला. थिये प्रस्तावित 75 प्लॉट्स येवपाचे आसात आनी थंय वचपा खातीर गांवांतल्या 3 मिटराच्या रस्त्याचो वापर करतात. होच विशय घेवन मंगळारा थियेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकरान TCPत कागाळ दाखल केल्ली. त्या वेळार हो विशय तुमी मंत्री निळकंठ हळर्णकारा कडेन घेवन वचूंक ना काय म्हूण पत्रकारांनी किरण कांदोळकराक प्रस्न केल्लो. तेन्ना किरण कांदोळकरान सांगिल्लें की लोकांक आमदार मेळना म्हूण ते आपल्या म्हऱ्यान आयल्यात. आमचो आमदार लापता आशिल्ल्याचें विधान किरण कांदोळकरान केल्लें. ताच्या विधानाचेर आतां मंत्री निळकंठ हळर्णकारान जाप दिल्या. किरण कांदोळकार मारून न्हिदता, तो सकाळी 11 उठ्ठा. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान ह्यो सगळ्यो हालचाली सुरू आशिल्ल्याचे निळकंठाचें प्रतिउत्तर. आमची अपेक्षा आमच्या आमदारा कडसून कांय ना. थिवेकार सगळे वाजेल्ले आहा. थिवेकार ताका कसलो प्रश्नय करूंक वचना म्हणून ते म्हाजे कडेन येयले. जालो तो तेच्या नशिबान. आतां फुडें कितें तें पळोवया. फुडें जावचो ना. आमदार ना म्हणून ते म्हाजे कडेन येयले न्हू. आमदार गांवाना तांकां. आमचो लापता आहा आमदार थिवेचो. किरण कांदोळकराक विचारूंक जाय. तुवें विचारला ताका प्रोजेक्ट येता प्रोजेक्ट जागो प्लॉट बार ते म्हाका 10-12-15 वर्सां जालीं. त्या लोकांनी शेल्डी घेवन पळोवंक जाय. आतां तो हांव न्हिदला म्हणटा पळय तो आतां उठला. रातचे कितके मारलेले आनी ते 11 उठला तशेंच. तो प्रोजेक्ट आतांचो न्हू. ते 10-15 वर्सां लोक ते तसो चालू आसा. त्या लोकांनी येयलो. आतां इलेक्शनाच्या माध्यमान चालू आहा. मजगतीं हे प्लॉटिंग बेकायदेशीर आसून ह्या प्रकरणात संबंधीत अधिकाऱ्यांक FIR नोंद करपाचे निर्देश दिल्ल्याचे नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. हय सारकें तें इल्लीगल आहा. कोणी उठोन आयज इल्लीगल करपाक लागले. FIR लॉन्च केल्या ऑलरेडी. FIR सांगले आमी. खबर ना म्हाका. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. राज्य वेंचणूक आयोगान महापालिका वेंचणुके खातीर प्रभागांच्या आरक्षणाची घोषणा मंगळारा केली. हाका लागून महापौर रोहित मोन्सेरात, उपमहापौर संजीव नायक, आदलो नगराध्यक्ष उदय मडकयकार, सुरेंद्र फुर्तादो ह्या सारक्या दिग्गजांची विकेटी पडपाची आसात. तशेंच कांय नगरसेवकांक उमेदवारी मेळची नाय अश्योय वावड्यो पातळ्ळ्यात. राज्य वेंचणूक आयोगान महापालिका वेंचणुके खातीर प्रभागाच्या आरक्षणाची घोषणा मंगळारा केल्ल्यान बरीच खवदळ पातळ्ळा. फाटल्या वेंचणुकेत मडकयकाराचो वॉर्ड नंबर 14 उक्त्या वर्गा खातीर आशिल्लो. आतां तो OBC खातीर राखून दवरला.
जाल्यार फुर्तादोचे उक्तो वॉर्ड नंबर 6 लेगीत हे खेपे ओबीसी खातीर राखून दवरला. देखून दोगांकय वेंचणुकेच्या मळार प्रवेश करपाचे आसल्यार तांकां हेर वॉर्ड सोदचे पडटले. आयोगान जाहीर केल्ल्या आरक्षणा प्रमाण फाटल्या वेंचणुकेत रोहित मोन्सेराताचो 3रो वॉर्ड उक्तो आशिल्लो. हे खेपे तो वॉर्ड ओबीसी बायलां खातीर राखून दवरला. देखून रोहित मोन्सेराताक लेगीत लागसरच्या उक्त्या वॉर्ड क्रमांक 4 वयल्यान वेंचणूक लडोवची पडटली. फाटले वेंचणुकेत वॉर्ड नंबर 4 बायलां खातीर राखून दवरिल्लो. आदली महापौर आनी बायल नगरसेवक कार्लिनो पॉ ही थंय सहजपणान वेंचून आयली. तिच्या जाग्यार आतां रोहिताची उमेदवारी निश्चित जातली अशी वावडी पातळ्ळा. मोन्सेरात गटाचो कट्टर वांगडी मानपी नगरसेवक शुभदास शिरगांवकाराचो 5वो बायलांचो राखीव वॉर्डय आतां ओबीसी खातीर राखून दवरला. सगळ्यात म्हत्वाचे म्हळ्यार 2021 वर्साचे वेंचणुकेत पयलो वॉर्ड उक्तो दवरलो. थंय अपक्ष उमेदवार आनी आदलो नगरसेवक नेल्सन काब्राल हाणें जैत मेळयले. हो वाडो आतां अनुसूचित जातीच्या बायलां खातीर राखून दवरला. हाचे भायर आमदार बाबूश मोन्सेरात हांच्या आदारान आदी महापौर जाल्ल्या सुरेंद्र फुर्तादोन हे खेपे फाटल्या वेंचणुकेत विरोधी पक्षाची भुमिका केल्ल्यान आनी नगराध्यक्षा कडेन थेट झगडून घेतिल्ल्यान हे हारी खातीर व्हड मोल फारीक केल्ले दिसता. कारण फाटल्या वेंचणुकेत उक्तो आशिल्लो ताचो वॉर्ड नंबर 6 आतां ओबीसी खातीर राखून दवरला. इतलेच न्हय तर ताची घरकान रूथ फुर्तादोचोय 9 नंबराचो वॉर्ड बायलां खातीर राखून दवरचे बदला उक्तो केला. पालिका महामंडळाच्या नव्या आरक्षणा उपरांत राजकीय मंडळात बोवाळ जाला. तसोच मोरजकर आनी चोडणकराचो हुस्कोय वाडला. निलेश मोरजकर 19व्या वॉर्डात काम करतालो, पूण तोच वॉर्ड बायलां खातीर राखून दवरिल्ल्यान आतां उमेदवारी ताच्या बायले कडेन वचपाची शक्यताय आसा. दुसरे वाटेन शुभम चोडणकराचो 20 नंबर वॉर्ड जो आदी ओबीसी खातीर राखून दवरिल्लो तो आतां उक्तो जाला. घडये ताका उक्त्या वॉर्डांतल्यान वा 21व्या वॉर्डांतल्यान अर्ज दाखल करचो पडटलो. तो वॉर्ड ओबीसी खातीर राखून दवरिल्ल्यान थंयच्या सद्याचे नगरसेवक मनीषा मनेरकाराचोय हुस्को वाडला. अचकीत जाल्ल्या नव्या आरक्षणाक लागून आशेन आशिल्ल्या लोकांचेर सध्या ताण वाडला. येवपी वेंचणुकेत कोण खंयच्यान लढयतलो हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा. गोंयांत राज्य वेंचणूक आयोगान सगळ्या 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको मे म्हयन्यांत एकठांय घेवपाचो विचार केला. कारण कांय नगरपालिकेचो कार्यकाळ एप्रिलांत आनी मे म्हयन्यांत सोंपता. दिवचल, पेडणे, वाळपय, कुंकळे, कुडचडे, काकोड्यां आनी काणकोण वेंचणुको मार्च 2021 तर म्हापसा, मडगांव, केपें, सांगे आनी मुरगांव हांचे वेंचणुके खातीर एप्रील 2021 जाल्ली. SIR आनी अधिसुचोवण्यो पुराय जाल्या उपरांत भारतीय वेंचणूक आयोगान उजवाडिल्ल्या नव्या वेंचणूक वळेरे प्रमाण 11 थळाव्या नागरी संस्थेची वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. मजगती आपूण पुरायपणान वेंचणुकेक सज्ज आसा, तशेंच आपली 30 सिटां वेंचून येतली अशें ठामपणान आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलां. तशेंच ह्या वेंचणुकेत 50% नवे तरणाटे पिळगेची उमेदवारी पळोवपाक मेळटले अशी म्हायती दिली. तशेंच उत्पल पर्रीकाराचेरय ताणें उलोवप केलें. पळयात. Now our candidates are basically ready. I will finalize with the party. Once I discuss with the party in 2 days time, I will basically I will basically announce the names. So your party candidates are almost ready. My party, I got 2, 3, 4. कितले न्यू कॅन्डिडेट असले ह्या फावटी आणि पन्ने कितले फावटी रिटायर Percentage आहे. At least 50% at least should be there, no? न्यू 50% new. सगळे युथचा हात आहे. No, but any 50% रिटायर म्हणतात तो आता. We will be phased off, no? So we need to get new blood in. so any reason 50% faced off? What is that? Any reason? Baba, naya chances. Other people should be given a chance. Babush, Utpal is putting their panel. Any impact will be there? Baba, you just tell me one time. Last time, you have been following this election? Last time, were you there? Okay, last time also they have been. That's the reason I'm asking. You're asking me a question when you don't know the answer. So then last time also his panel was there. This time also he's there. So it's fine. We are fighting everyone. Congress is giving the support. Baba, see, I don't know about Congress. Everyone is free basically to put their candidates. So it is free for them to contest. It is, I believe, and I have got a confidence. I've got a confidence. Why I'm talking about this confidence? I've got a confidence because I have got the support of the people that we are going to get all 30 out of 30. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.